मोगल इष्ट करता स्तुती आराधना जिसुराया मोगल इष्ट करता स्तुती आराधना जीवनाचा आमच्या खालसा सर्पण करता नमस्कार जीवनाचा आमच्या खालसा सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Arganduka sumyan Jesu. 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 Vandantuka 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 sumyan Jesu. Stuti tuka 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 sumyan Jesu. Jai jai tuka sumyan Jai Jesu. jai tuka sumyan Jesu. Jai 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 jai tuka sumyan Jai Jesu. jai tuka sumyan Jesu. Aradan 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 tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 पवित्रत्म्या पाराक्रीता करता स्तुती आराधना पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या पाराक्रीता करता स्तुती आराधना आत्म्यान रावताय कुरपेन भोरताय सर्पण करता नमस्कार आत्म्यान रावता कुरपेन भोरता सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan sumya, Radan tukasmya, Mahima tukasmya, Stuti tukasmya, Jai Jai tukasmya, hallelujah, 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 hallelujah. मुघल भावा बहिणीनो आमच्या सोम्या मुखार आमी आसा आज संजेर क्रिस्त जल्मोन 2025 वर्साचो जुबलेव आमी संभ्रमता ह्या 2025 वर्सांनी आमकां हरी एकल्यांक ह्या जेजून आपडला जेजून बरें केलां गूण केला जेजून सकत दिल्या धैर्य दिल्या जेजूक
आमी अर्गां दिवया. हो थोडो वेळ आमी करसूनसो जेजू तुजेच कृपेन भरलेलो वेळ जावं दी. तुजी दैवीक सकत आमी अनुभव करचो वेळ जावं दी. वो वेळ शिसांनी तुज्या सांगाता अनुभव केल्लो तो अनुभव आमी करूंक जेजू आमकां आदार दी. ह्या घडये विशेष रितीन आमच्या मतींत विविध राटावळ आसा जावंक पुरो, विविध गरजां खातीर मागोवंक आयल्या जावंक पुरो, विविध रितीचे अडकळ्यो आसा जावंक पुरो, सगळे आमी सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करया. सोम्याक कालतेपणी नमन करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. तेगा रायांनी त्या जेजूक नमस्कार केलो आनी तांचे लागीं असले मोलादीक दिर्वे तांणी जेजूक समर्पण केले. गवळ्यांनी सोम्याक नमस्कार केलो आनी सोम्याचो तो मोग तांणी तांच्या काळजांत अनुभव केलो. सबारांनी त्या जेजू बाळकाक नमन केलो आनी तसो मोग तांच्या जिवितांत तांणी अनुभव केलो. तर आज आमी आमच्या सोम्याक नमन करता आसतना 2025 वर्साच्या पयलेच्या त्या गर्दनाच्या गोट्याक वचया आनी थंयसर कावणेर जेजू आसा. अमरूक आसो दिवन म्हाका न्ही तुका आपयता. आज तसो 2025 वर्सां उपरांत ह्या युकरिस्तांत ह्या पवित्र वस्तूंत तो हजर आसा. आमकां सदांच सकत दिता, धैर्य दिता, आदार दिता. येया नमस्कार करया. 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 थोडो वेळ मौनपणी सोम्याचे हाजीरपण आमी बघया. आज जेजून आमकां आपयला. जायती राटावळ आसले जावंक पुरो, जायते अडकळे आसल्यो जावंक पुरो, जायत्या रितीच्यो आडचण्यो अडचण्यो आसल्यो जावंक पुरो, जाल्यार आज तुमी हांगासर आयल्यात. थोडे भाऊ भयणी माध्यमा मुखांत ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसात. आज जेजू म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवंक अशें येता. सोम्याक आमी आयकुया. दयकन बसात. एक 1220 आनी 5 इस्वेंत पापा ग्रेगर वर्तो ताच्या जिवितांत जाल्लें एक गडीत एका बुकांत अशें पिंटरायला. एक दीस मीस सावन कुमगार वांटा आसतना एक मंथनाची स्त्री आसूंक लागली आनी पापा ग्रेगरीक कळटा हिका ह्या कुमगाराचेर पातयेनी ना. उपरांत पापा ग्रेगर तिका विचारता, तूं कित्याक हांसताली? तूं
कुंभाराचेर पातयेनी दोर नांगी तिका ती म्हणाली तुम्ही हो दिवसो उंडो हांवेंच तयार करून दिल्लो आनी तुमी म्हाका हो जेजूची कूड म्हणटा आसतना म्हाका हांसूंक आयिल्लें आनी उपरांत पापा ग्रेगरी तो तिका कुंभार दिना कुंभार व्हरून पाठीन दवरता आनी म्हणटा तिका भावार्थ येवच्या खातीर आमी मागया आनी वयर आल्तारीर दवरलेलो तो कुंभार मांस जावन बदलता आनी रक्ताचे थेंबे त्या लुकटाक आसतात आनी वो ल्हानसो कुडको आजुनी जर्मनीच्या बावेरिया प्रांताच्या आंडेश हळ्ळेच्या इगर्जेंत आसा हाचो अर्थ कितें जेजू आजुनी जिवंत आसा जेजू विविध रुपार सुमार 130 आनी 100 जाग्यांनी येवक्रिस्ताचें जाल्लें बरेपण असरिया कार्लो आकुतीस ताच्या वेबसायटीर घालता आनी विवार दिता हर एक थंयसर जाल्ल्या गणिता विशयांत तो विवार दिता आनी कार्लो आकुतीस येवक्रिस्ताच्या वयर एक विशेश मोग ताका आसलो आनी त्या खातीर ल्हानशा प्रायेर 15 वर्सां प्रायेर तो सरता आनी परूस ताका सांत म्हणून पासारतात डिजिटल वर्ल्ड असो वो आमचो सांत जावंक पावलो कशें साध्य जालें ह्या जेजूच्या बळान ताजी भोव सोबीत उतरां आसात तुमी सुर्याच्या मुखार रावल्यार आमकां टॅन पडटा म्हळ्यार आमचो वण बदलता तशेंच सोम्या मुखार रावल्यार आमी बागेवंत जाता विला कन्नूर तुमकां कळीत आसा साबार जण ह्या दिसांनी थंयसर येतात आसात 2013 नोव्हेंबर 15 तारखेर तांच्या फिरगजेंत थॉमस पार्टिकल कॉन्सक्रेटच्या वेळी थंयसर आसलो होस्ट एक ल्हानशें कथ त्या होस्टाचेर दिश्टी पडटा आनी क्रमेन तें कथ जेजूचें रुपणें जावन बदलता आनी थंयसर परच्या परस हें पयलें असर ह्या भारताचें म्हणून तांणी परगटलां आनी साबार लोक थंयसर वचून जेजूचें दर्शन घेता आनी तो मोग अनुभव करता ह्या गणितांनी ह्या असर्यांनी ह्या अजापांनी एक संदेश आमकां मेळटा जेजू आजुनी आमचे मदें आसा आज सांजेर आमी दाबाजीक क्रिस्मस आचरण करता इमॅन्युएल देव आमचे सांगता आसा म्हणलें सत आमकां कळीत जाता तर तसो जेजू हांगासर ह्या होस्तांत आसा आमच्या आंतरीक दोळ्यांत पळोवया भावार्थाच्या दोळ्यांनी ह्या जेजूक आमी पळोवया हे घडीभर आमी दोळे धांपया आमच्या मतींत जेजूचें रुपणें हाडया हो वस्तू पवित्र वस्तू आमच्या मुखार हाडया दोळ्या मुखार जेजूक आमी पळोवया त्या जेजूक पळोवंक लोक हरिहरीनी पांय वाटेन चलोवन येतलो आनी आयिल्ले कोणूच बेजारायेन पाटी वचोवना आयिल्ले कोणूच निराशपणान पाटी वचोंक नात आयिल्ले कोणूच तांच्या जिवितांत एक तृप्ती जोडून ते पाटी येतात एक संतोष जोडून अनुभव करून पाटी येतात एक सकत अनुभव करून ते पाटी येतात आज त्याच जेजू कडेन आमी उलोवया जेजू म्हाका तुजें दर्शन दी जेजू म्हणून आमी मौनपणी मागया तुजे लागीं आयल्या येसुम्या महिमा स्तुती तुका जावं तुजे लागीं आयल्या कृपे सागोरा दर्शन दी
R7 पान 351. आम्ही डोळे दांपूनच हे कंठार म्हणटा आसतना सोम्या तुझें दर्शन म्हाका दी म्हणून आमी मागया आनी खंडीत जावन जेजू आमचे लागीं आज उलयता. सदा महिमा आणि स्तुती तुका सदा तुझे लगे आया ये सोम्या तुझे लगे आया ये सोम्या. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. काळजाची ऊब आमी भोगता आसतना सोम्याचो मोग आमी अनुभव करया. राया सर्गींच्या दर्शन दे 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 तुझे लागी आया ए सोम्या तुझे लागी आया ए सोम्या. महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या ए सोम्या तुझे लागी आयल्या ए सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. आमचे दोळे सोकास उक्ते कर्ण ह्या युकरिस्ताच्या असल्या जेजूचेर दिस घालया. खंयचीच राटावळ आमकां दोसची नाका कितेंच आमकां अडचण हाडची नाका. हांव आनी म्हजो जेजू हो थोडो वेळ हांव आनी म्हज्या जेजू लागीं वेळ करसुया. स्पेनांतली दुबळ्या क्लाराची एकली भयण भोव पवित्र सक्रामेंताक लांब भेट दिताली. हेरां भयणींनी ती तितलो लांब वेळ कितें करता गी म्हणून तिजे लागीं विचारलें. हांव थंय सासणाक दिंबे रावोन म्हणाली ती, कित्याक देव थंय आसा. हांव देवा वचीर कितें करता म्हूण तुमकां अजाप जाता गी. हांव थंयसर अजाप पावता. हांव मोग उसारता, हांव अर्गां दिता, हांव पोरातून मागता. आपल्या भोव सोबीत उतरां. हांव मोग उसारता, हांव देवाचो अनुभव करता, हांव अर्गां दिता, हांव पोरातून मागता. ताणेन ताळो सुकलेलो झरीचें उदक पळयतास कितें करता. पयलें वचून एक गोट उदक पियोवन ताजो ताळो सुकलो ताळो थंयसर परत ज्युसान भरता. भुकेल्लो जेवण देखतना कितें करता, एकच बरा एक मूठ खावन ताजी भूक थांबयता. आज आमी ह्या झरी सरशी आयल्या. जेजू जावन आसा जिविताची झर. जेजू जावन आसा कुरपेची झर. जेजू जावन आसा
निरंतरी वाळची जर तर त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. उबी रावात. तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयचो दीस तुवें पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा ह्या आराधनांत वांटो घेवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा आमी तुज्या जल्माचो जुबलेव आचरण करूंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. फाटल्या 2025 वर्सांनी हर एका घडयेनी तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर फाटल्या 2025 वर्सांनी सभारांक तुजो मोग तुवें अनुभव करूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर तांचे वायट जिणी बदलूंक तुवें कृपा दिल्ल्या खातीर कुमसारच्या सक्रामेंता मुखांत आमची पातकां बोगसून आमकां लागशिल्ल्यान आमचो मोग करताय देखून आमकां सर्व अवघडा विघ्नांतले तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमी ह्या दिसांनी फूड करच्या पंतावना खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमी जिणयेंत सोलुल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां आयिल्ल्या कश्टां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तुजो मोग विविध रितींनी अनुभव करूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां बरें कुटुंब तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. भुरगीं बाळां सवें देव आशिर्वादांनी भरलेल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. कुटुंबांत शांत समाधान तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. सदांच तुका आराधन करूंक स्तुती करूंक इगर्ज देव टेंपल आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. मान्यारा मुखांत आमकां सदांच तुजो मोग वांटाय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. विविध मनशां मारिफात तूं आमची जतन करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या सदांच आमचो मोग करच्या आमच्या आवय बापाय खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां सदांच सांगात दिवच्या आमच्या भावा भयणी खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टांत आमच्या आकांतांत आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. फाटल्या वर्सांनी जायत्या अवघडांतल्या विघ्नांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमी तुजे कडेन मागली विशेष कृपा तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा तुजें दर्शन आमकां अनुभव करूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा ह्या युकरिस्त मारिफात तूं आमकां आपडताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा विशेष रितीन तुजी कृपा आमचेर तूं ओत्ताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां विविध रितींनी आदार दिवच्या मनशां व्यक्ती पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू. बरें मोन दाखोवच्या उदारमणाच्या मनशां मारिफात अर्गां तुका सोम्या जेजू. सान लॉरेन्स मारिफात जायत्या रितींनी तुवें आमचो मोग करूंक अनुभव करूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. सान लॉरेन्स मारिफात विविध रितींनी तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. हांगासर ह्या पुणशेताक येवच्या सर भक्तिकांक सान लॉरेन्स मारिफात तुजे कृपेचे बेसांव तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. हांगासर येवच्या हर एकल्यांक एका बरवशाच्या किरणान तुवें भरल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी पडटा आसतना तुवें आमकां हात धरून उखललेल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां हर एका दिसा तुवें सांबाळलेल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. वै मोगाच्या भावा भयणीनो एक घडीभर सोम्याक आमी पळोवया. सोम्याक आमी कित्याक अर्गां दीस जायी जावंक पुरो जायते कारण आसात. आज आमी अर्गां दिवंक आयिल्ल्या मौनपणी सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमी गितां गायनांनी सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमी संतोष सोम्या थंय आमी पावया. पांचसंको 84 84 सोम्याची स्तुती करया बुखान.
तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आलता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून आवडता तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आलता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून आवडता सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव ओवेसांव गांवांका तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आलता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून आवडता आवडता तुका फुलां फळां वाकणता तुका मनशां बाळां आवडता तुका फुलां फळां वाकणता तुका मनशां बाळां रस्तार तूं रस्ता तुजें नांव ओविसांव गांवांका तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आलता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून आवडता तुज्या सारक्याचो मनशाक रस्तो दैवीक कृपेन ताका नेटयलो तुज्या सारक्याचो मनशाक रस्तो दैवीक कृपेन ताका नेटयलो तुका सदां ससून आवडता अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्तार तूं रस्ता तुजें नांव ओविसांव गांवांका तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आलता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून आवडता तुका सदां ससून आवडता तुका सदां ससून आवडता कीर्तन 60 आणि 6 बहुसोबीत उतरां ह्या बरी आसात देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे ताज्या नांवाचे महिमेक कीर्तनां गाया ताजी स्तुती करून ताका महिमा दिया देवाक सांगा कितली विचित्र तुझीं कृत्यां तुझे व्हड पदवेक लागून तुझे दुस्मान तुझे मुखार सरपडटात सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता तुका कीर्तनां गायता तुज्या मनाक कीर्तनां गायता येया आनी देवाची कृत्यां पळया मनशां पासत अद्भुत ताचे कार्ये दर्याच्या जाग्यार ताणें सुकी धर्ण केली पांयांनी ती न्हंय उतरली ह्या पासत आमी ताचे थंय संतोशया आपले पदवेन तो सदां काळ राजवट चलयता राष्ट्रांचेर आपलो दोळो दवरता विरोधी ताचेर उपराटून सकनांत
राष्ट्रानो आमच्या देवाची स्तुती करा. ताची वाकाणी व्हडल्यान गाजून दी. ताणें आमचो जीव सांबाळला, आमचे पाय आदलोंक दिले नांत. देवा तुवें आमची परिक्षा केली, रुपे नितळ करता ते भाशेन आमकां नितळ केली. पासाक सांपडोवंक आमकां दिलें, जड वजी आमचे पाटीर घाली. लोकांक आमच्या माथ्यार बसोवंक दिलें. उज्यांतल्यान आनी उदकांतल्यान आमी गेल्याव, पूण उपरांत तुवेंच आमकां भायर हाडून सुशेग दिलोय. ओम बलयो घेवन हांव तुज्या घरांत भितर सरतां, म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटां. हांव आकांतांत आसलो तेन्ना म्हज्या ओंटांनी ज्यो उसारलेल्यो आनी म्हज्या तोंडान त्यो बसयलेल्यो हांव तुका भेटयतां. पुष्प म्हण जातीचे ओम बली, तशेंच भाजलेल्या बकऱ्यांचो दुवर, पाड्यांची आनी बकड्याची बली हांव तुका भेटयतां. देवाक भियेतल्यानो येया आनी आयका, ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें वर्णिता. पळया भोवसोबीत उतरां किर्तनांतलीं. अर्गां दिवचें एक सकत जावन आसा एनर्जी. आमी कितल्या मापान पॉजिटीव रितीन आमी पळयता आमच्या जिवितांत. कितल्या मापान देवाची बेसांव आमच्या जिवितार आसा की पळयता तितल्या मापान आमी सक्तेन भरता. त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया. दुनियांत आमचे उबारया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, ओगलाब तुका सुमयान जेजू, ओगलाब तुका सुमयान जेजू, ओगलाब तुका सुमयान जेजू, ओगलाब तुका सुमयान जेजू, स्तुती 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 तुका सुमयान जेजू, वंदन 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 तुका सुमयान जेजू, अर्गां 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 तुका सुमयान जेजू, अरदान तुका सुमयान जेजू, अरदान तुका सुमयान अरदान जेजू, तुका सुमयान जेजू, अरदान तुका सुमयान जेजू, अरदान तुका सुमयान जेजू, अरदान तुका सुमयान जेजू, जय जय तुका सुमयान जेजू, जय जय तुका सुमयान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. या घडये आमच्या काळजाची दारां उक्तीं करया. पवित्रत्मो देवाचें उतर आयकोंक आनी तो नियाळ अनुभव करूंक देव सकत दिवन दी, पवित्रत्म सकत दिवन दी म्हणून ह्या घडये मागया. पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये. ह्या घडये आमी तुजें उतर आयकत आसतना आज आमच्या जिविताक कितें उतर गरज आसा तें उतर तूंच फावो कर जेजू. उतरां मारिफात तूं आमचे लागीं उलयताय. तुजीं उतरां जीव दितात. तुजीं उतरां दोन दारीची तालवार. तुजीं उतरां सक्तेन भरल्यांत. ती उतरां आयकोंक आमकां कृपेन भर जेजू. पवित्रत्म्याची कुमोक आमी मागया. देवाची सकत पवित्रत्म्याची कुमोक आमकां गरज आसा. स्वागत पवित्रत्म्या, तुका आमचे मोठें, तुचे सक्तीन आकांप राव तूं आमचे सगळे. स्वागत पवित्रत्म्या,
तुका आमचे मोने तुझे सत्य आगांब राव तू आमचे सवे तो जीवी दिवचे सस्ता क्वालची बुसवंदार आणि बू देना सगळे तू सल तो जीवी दिवचे सस्ता क्वालची बुसवंदार आणि बू देना सगळे तू सलय स्वागत पोभितम्या तुका आमच्या कासान नितळ कर तू बापा गोगुंस स्वागत पवित्र तुका आमच्या कुटुंबा नितळ कर तू बापा गोगुंच आले आलेलुया 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 हालेलुया 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 हे पवित्र आमचे आमच्या काळजाच्या कुटुंबात देवाने हालेलुया 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 महिमा तुका इसम्या जेजू वादळ तण करता उपरांत जेजू दोनीर सोडलो ताचे शिशी ताजे सांगता गेले अशें आसता सरोवरांत एकसने एक व्हड वादळ उठलें दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागली पूण जेजू न्हीद काडटलो तोळटाचे शीस ताजे सरची वचून ताका जागोवन म्हणाले सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडतांव जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले भिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फर्मायलें आनी सक्कड शांत जालें हें पळयल्ले मनीस विजमीत जावन म्हणूंक लागले कसलो मनीस हो वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्त दया करून बसात जेजू वादळ थंड करता
तुम्ही दर्यांत पॉयंट केला जावंक पुरो क्रुजांत या बोटींत थोडे बोटी लारां सरता आसतना भेन दिसता थोडे बोटी बुडता कोणना म्हणून आमकां बगता आनी थोडे बोटी सबार बुडलेले धाकले आसात सबार मासली पागोवंक गेल्ले त्या लारांक सांपडोवन पाटी येवंक जायनातले सबार धाकले आसात आमच्या जिवितांत वादळां येतात थोडे बोटी वयल्या वयर कस्ट येतात कितें करचें म्हणून कळी जायना एक 2 दाखले हांव तुमकां दिवंक आशेता एक बरें कुटामो भाग्यवंत कुटामो कुटुंबांतल्या एका झगड्या वरवीं तांणी रस्त्याक हेजे पडले आवय व्हड काम करनासली तशेंच बापूय एक प्रोफेसर जावन काम करनासलो आनी भुरगीं बऱ्या इस्कलांत शिकतालीं पूण रस्त्याक ती येत आसतना तांचे लागीं कितेंच नातल्लें ह्या शॉका वरवीं बापयची भलायकी बिगडटा कितें करचें म्हणून कळीत ना कित्याक बऱ्या कुटुंबांत आसलें बरें जिवीत जिवन आसलें आनी एका ल्हानशा गुडसुलांत ह्या भाड्याच्या घरांत तांणी जिये पडटालें आनी इसल्यान भुरग्यांच्या शिकपाक इल्लेशे कश्ट मारताले पूण ती निराशेंत आसता आसतना एका भयणी लागीं तेजे कश्ट सांगता आसतना त्या भयणीन तिका पवित्र पुस्तक दिलो आनी म्हळें देवाचेर तूं विश्वास दवर एक ना एक दीस देव तुका आदार दितलो आनी आज ती भुरगीं बऱ्या पाल्याक पावल्यांत परत तांणी काम करन कितें तांणी वगडायलें ताच्या 4 वांट्यांनी तांणी पाटी आपणायला ताज्या घोवाची भलायकी बरी जाली परत काम मेळ्ळें आनी देवान तांकां सोडून घालूं ना तांच्या जिवितांत एक टेस्ट आसली परिक्षा आसली आनी ती परिक्षा तांणी पास करची आसली आनी पळया त्या कश्टांत ते देवाचेर विश्वास सोडनात देवाचेर विश्वास दवरतात सांगाता मागणें करतात देवाचें उतर वाचतात आनी देव तांकां सोडून घालिना आनी एकलो भाव हांव ताका मेळोवंक गेल्लो मस्त कंतीन आसलो दुखी नासलो आनी ताका डॉक्टरान ताका थोडेच दिसाची आवदी दिल्ली जायत्या रितीचे ताका भलायकी बरी नासली पिडा आसली किडनेचे आनी हेर प्रॉब्लेम्स ताका आसले आनी एक दुखेस्त जावन तो ताजी बोगणां सांगता आसतना ताका हांवें 3 संगती सांगले एक संगत सांगली सकाळीं सदांय मिसाक वच आनी त्या येवकरिस्तान तूं वांटो घे आनी त्या सोम्याचो मोग तूं अनुभव कर देवाक तुजें जिवीत समर्पण कर आनी दुसरें देवाचें उतर घरांत वास आनी तिसऱ्यान सांगता घोव आनी बायलां आसलीं थंयसर जायते समस्या आसले तांकां सांगलें मागणें सुकय नाकात आज 37 वर्सां जालीं आजुनी तो म्हणलो पोर आदले गेल्ले दाडा म्हणलो फादर हांव पयलें जेजूक वचून भेटता मिसाक येता आनी घरांत मागणें आसा घरांत तेर्स आसा देवाचें उतर सुकयना त्या खातीर आज जेजून म्हाका बरी भलायकी दिल्या जेजून म्हाका आपडला जेजून म्हाका गूण केला मोगाच्या भावा भयणीनो थोडे बोटी कश्ट येत आसतना कितें करचें म्हणून कळी जायना सबार जायतो वाटो दाखयतात सबार तूं हांगा वच थंय वच म्हणून आमचें मोत पाड करतात पूण आमी उडास दवरया आमी जेजू सरशी येवया आनी जेजू सारकी वाट दाखयता कित्याक हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत आनी कोण जेजू सरशी येतात ती निराशी जायनात कश्ट तेल्यानो दगद तेल्यानो वजन भोगतेल्यानो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दिता तर आज विशेश रितीन आमच्या जिवितांत अडकळ्यो आसात आमच्या जिवितांत वादळ आसा आमच्या जिवितांत कश्ट आसा त्या कश्ट एक परिक्षा म्हणून आमी चिंतया त्या कश्ट आमी धैर्यान फूड करया आदल्या बोटी एकलो तरणाटो म्हाका मेळ्ळो तो तरणाटो म्हणटा आसतना ताच्या जिवितांत जायत्या रितीन तो कश्टलो हांवें ताका सांगलें तूं मागणें कर ताका तो म्हणलो
मागीर तो ताजें शेअरिंग करता आसतना म्हणलो पाद्रा आपण मागणें करूं सांगलें आनी हांव आसलो पूण आज हांव तूं म्हणटा वय जेजूचेर विश्वास दवरा मागणें करा भावार्थांत देव तुमकां आदार दिता वय मोगाच्या भावा भयणीनो वादळांत उतरचें सुलाबायचें न्ही कश्टां वयर कश्ट येत आसतना सक्कड सांडून येत आसतना आमचे मोगाची मनशां आमची कुटुंबादारां आमची इश्ट मंत्रां सांडून सोडून येत आसतना आमी एकसुरे जावचें आनी तो अनुभव आमी जायत्या जाणांनी केला जावंक पुरो मस्तू कोडू अनुभव तो आनी त्या कोडू अनुभवांत आमचो जेजू गोडसाणेचो अनुभव दिता सांत अल्फोन्स लिगोरीक ओंकार मुरये थंय गर्दनाच्या गोट्याचे खुर्साचे आनी भोव पवित्र सक्रामेंताचे तिदोडे विशेष भक्तीपण ताका आसले देव आमची सोडवण करच्याक मनीस जालो म्हणून गर्दनाचो गोटो ताका उगडास हाडटलो खुरीस ताका देवाच्या मोगाच्या गुंडायचो गुर्त जावन नासलो भोव पवित्र सक्रामेंत जेजूक आमच्या बलिदानाची शेळी आनी आत्म्याचें पोशण जावन आसा म्हणून तो समजल्लो भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस आजाराच्या त्या जेजूचो मोग आमी आज अनुभव करया जेजू मोग अनुभव करी जाल्यार देवाची कृपा आमचे थंय वाळजे जाल्यार एक अडखळ आमचे लागीं आसा चिंतया टँकींत उदक भरून आसा पूण टॅपांत थोडे बोटी उदक येना कित्याक जावंक पुरो त्या टॅपाक कोसरो सिरकला जावंक पुरो आनी त्या खातीर उदक सलीसायेन वाळना आज तो कोसरो कोणसो देवाच्या कृपा अनुभव करूंक अडचण हाडचो तसलो तो कोसरो कोणसो तें जावन आसा पातक कित्याक पातक या वायट कितें आसा तें देवाची कृपा वाळोवंक सोडिना त्या खातीर पळया तुमी रेतेरींत थंयसर कुमसार आसात आनी केदळां ती कुमसारां सोराल रितीन कुमसारां जातात आनी तो वळू थंयसर एक हिलींग पावर आमी म्हणटा भलायकेची सकत थंयसर वळटा कित्याक देवा मुखार कालतें जाता आसतना देव व्हरतो करता देवा मुखार आमी रडता आसतना देव आमकां कृपेन भरता आशिर्वादान भरता आमची पाटकां बक्षिता तर हो थोडो वेळ आमी आमचे पातकांचो उडास काडया सोमल्या कडचे आमी बोक्सांनी मागया आमी एका झरी मुखार आसाव त्या झरीत हांव देवाची कृपा वाळटा निरंतरी मोग वाळटा आमचो देव बोक्सूंचो देव मोगाळ देव अवकाश दिवचो देव कृपेन भरचो देव आमच्या जिणयेचेर एक नदर घालया पळया आमचें जिवीत कशें आसलें गे म्हणून पयल्यान देवान आमकां सोबीत रितीन रचला देवान आमकां आपडला देवान आमकां आदार दिला पूण त्या देवाक आमच्या जिवितांत जागो आसा गी प्रस्तुत काळार माध्यमां पयशे सवलत्यो इजी लायफ कम्फर्ट झोन आमकां देवातावन पयस केलां गी जर आमी देवातावन पयस गेल्या बोक्सांनी मागया पाटी देवा सरशी येवया आमच्या बेसाक वचया जावंक पुरो काजरी जिवीत या धर्मीक याजाक या ओंकार बेस हे बेस देवान आमकां एक अवकाश दिल्लो ताचो मोग वांटूंक कशें आमी जियेता आमच्या काजरी जिवितान काजर एक सक्रामेंत आनी ह्या सक्रामेंत प्रमाणे आमी जियेता आमगी ह्या थंयसर अडकळी आसात गी काजरी जिवितांत तो सक्रामेंत अनुभव करूंक जावंक पुरो मोसोर जावंक पुरो स्वार्थ
जावंक पुरो द्वेश, जावंक पुरो अनिश्कळपण, हेर वायट संगत्यो थंय आसात गी. जर आसा जाल्यार सोम्या कडचे बोक्साने मागया. सोम्या जेजू आपोड आमचे काजरी जिवीत, बेसाव्यान बरू आमचे मिसांव, आमचो बेस सोम्या तो पवित्र कर म्हणून ह्या घडी आमी विनांतीन कालतेपणी आमी मागया. इल्ले मुखार वचया, कुटुंबाक आमी वचया. कुटुंब देवाचें देणें, देवानचें येवजण तें. कित्याक दादलो स्त्री ताणी सांगात जाय, मोग वांटी जाय, आनी त्या मोगाची फळां जावन भुरगीं बाळां जल्मतात. त्या कुटुंबांत एकामेका मान आसा गी, गौरव आसा गी, एकामेका मोग दिवंक वेळ आसा गी, एकामेका समजूंक वेळ आसा गी. भुरग्यांक आमी सारक्या रितीन सोम्याचो तो मोग दिला गी. साबारपोटी एक चॅलेंज आसा आमकां. आयताराचो एक दीस पाप सगळो हप्तो ते क्लासीक वचून पुरा सण जातात. आयतारा न्हिदोवन दी म्हणल्यार त्या चिंतपान साबारपोटी तांच्या जिवितांत दोतोण जावंक पुरो, मीस जावंक पुरो तो अवकाश पयस केला गी. एक उडास दवरी आमी, जेजू एक सकते बरी. आमी मोबायल आमचे चार्ज केल्यार आमचे मोबायल चार्ज जाता. ते मोबायल चार्ज येतावन पयस दवरले जाल्यार मोबायलाची बॅटरी डावन जाता. तशेंच मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत कितले पयस आमी देवातान येता तितले बॅटरी, आमच्या आत्मीक बॅटरी, आध्यात्मीक बॅटरी ती डावन जाता आनी थंयसर नकारात्मक चिंतना भितर सरतात. तर आज पळोवया, आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा गी. देवा कडल्यान दिवया, मागणें आसा, देवाचें उतर आसा. जर तर मागणें ना, आज बोक्सांनी मागया. जेजूचेर विश्वास दवरून जियेल्लीं कोणूच निराशी जावनात. कोणताचो तेच मरयेची मजत आमी मागता आसतना मरी माय आमकां आदार दिता. आमच्या मालगड्यांक ते मागणें एक बोळादीक हातेर जावन आसलें, वेपन आमी म्हणटा हातेर जावन आसलें. पूण आज साहित्या कामा निमती, वावरा निमती, बिजी वावरा निमती खंयगी मागणें इल्लेशें कोणशा गेला जावंक पुरो. आज बोक्सांनी मागया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी पळोवया, आमी पॉझिटिव्ह जावन आसावंगी, सकारात्मक चिंतपानी आसावंगी, या केदाळय नॅगेटीव आमी हेरा विशयांत उलोवचें, या हेरांक दुखोवचें, हेरा विशयांत खबरो उलोवच्यो हें करनासावंगी. जर तर आमी करनासावन जाल्यार बोक्सांनी मागया. एक कर्मेलीत भयणीक सांत तेरेज सर्गीतावन दिसची पडली. ती तिका सांगूंक लागली, सर्गार आसच्या आनी संवसारी आसच्या आत्म्यांनी एकाच रितीन देवाचो मोग करी जाय. एक व्यत्यास पळोवन एक व्यत्यास हो म्हणली, ती आमी सर्गाक रूप पळोवन देवाचो मोग करता. तुमी संवसारी भोव पवित्र सक्रामेंताक पळोवन देवाचो मोग करतात. खरेंच हो जिविताचो उंडोस ह्या संवसारी आमचें सर्ग. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो एक उंडो, पवित्र उंडो जेजू आमच्या मोदें आसचो हो पवित्र उंडो जावन आसा. आनी आमी हांगासर ह्या सर्गाचो अनुभव आमकां करूंक जाता. तर आमी बोक्सांनी मागया. सोम्या आमची काकुळकर बोगोस आमकां आमची पातकां बोगशी म्हणून मागया. एका कंतारा मुखांत कंतार गायता आसतना जर तर ती उतरां तुमकां लक्ती जाता जाल्यार सोम्या कडचे बोक्सांनी मागात. जाय जाल्यार दिंबेर पडयेत
थोडा वेळ सौम्याकडे बोक्साने मागून सौम्याची कृपा विशेष कृपा आम्ही मागया. ताच्या उपरांत आम्ही विशेष मागणे समर्पणाच्या विधानाक आम्ही येता. ताचे पयले आम्ही सौम्याकडचे बोक्साने मागया, सौम्याकडची कृपा मागया आणि आमचे जिवीत समर्पण करूया. काकुळक आमची सौम्यांची सुका कुळक आमची काकुळक आमची सौम्यांची सुका कुळक आमची काकुळक आमची सौम्याची सुका कुळक आमची काकुळक आमची सौम्याची सुका कुळक आमची पापादारले तुका कुरसायले दैविक मोगाक तुका साडू जिवीत विबाडले पाप आदारले तुका कुरसायले दैविक मोगाक तुका साडू जिवीत विबाडले काकुळक आमची सौम्याची सुका कुळक आमची काकुळक आमची सौम्याची सुका कुळक आमची काकुळक आमची आपा बापा काकुळक आमची काकुळक आमची आबा बापा काकुळक आमची पाप आदारले तुका दुखयले मंदामेन तुझे ते मोड तुका मी सांडले पाप आदारले तुका दुखयले मंदामेन तुझे ते मोड तुका वे सांडले काकुळक आमची आपा बापा काकुळक आमची काकुळक आमची आबा बापा काकुळक आमची पवित्र आत्म्या काकुळक आमची पवित्र आत्म्या काकुळक आमची काकुळक आमची पवित्र आत्म्या काकुळक आमची तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दातारा तुका आवे पयस केले तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दातारा तुका आवे पयस केले काकुळक आमची पवित्र आत्म्या काकुळक आमची काकुळक आमची पवित्र आत्म्या काकुळक आमची काकुळक काकुळक आमची सौम्याची सुका काकुळक आमची
काकुटक आमची सोम्यांची सुका कुटक आमची आबा बापा काकुटक काकुटक आमची आबा बापा काकुटक आमची काकुटक आमची आबा बापा काकुटक आमची पवित्र आत्म्या काकुटक आमची पवित्र आत्म्या काकुटक आमची काकुटक आमची पवित्र आत्म्या काकुटक आमची काकुटक आमची वैसुम्या आमची काकुळकर पातखी मनशांनी पातक रडलेल्या वेळार तांची तुवें काकुळट केली जाखेवान तुका भेटुल्लो सो ताजें जिवीत ताणें बदल्लें आनी विशेष रितीन ताज्या घरा तूं गेलोय आनी साबार हेर दाखले आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता जावंक पुरो ती कोटिश्री जावंक पुरो हेर रितींनी वायट वाटेक गेल्ली व्यक्ती तांकां तुवें बक्षिलें सोम्या आमची काकुळकर सोम्या आमची काकुळकर आमकांय तुजी कृपा दी सोम्या आमकांय तुजी कृपा दी आमकांय तुजी सकत अनुभव करूंक कृपा दी जेजू आमकांय तुजी दैवीक सकत अनुभव करूंक कृपा दी काकुळकर सोम्या जेजू काकुळकर आमी वाट चुकोवन पयस गेल्ल्या सोम्या तुजे विने नकारात्मक सकतच आमकां रेवड गेल्या जावंक पुरो सोम्या आज आमकां सुटका दी ह्या बंदडेतावन आमकां सुटका दी जेजू ह्या रेवडतावन आमकां सुटका दी ह्या सांकलीतावन आमकां सुटका दी जेजू तुजी दैवीक सकत खंडीत जावन आमकां ती सुटका दिवंक शकतली देव राखणदार जो मनीस परमनत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मोर्नातीक पिडेंतलो आपल्या पाखांनी तो तुका दामतलो ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो ढाल आनी कवच ताजे विश्वासीपण रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतल्या बाणांची कसलीच भिरांत तुका आसची ना काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक दोनपाराचे नास करतल्या कर्गाक तूं भियोवचो नाय तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडटेत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सरशीं कसलेंच वायट येवचें ना पावचें ना खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो परमनत देवाक तुवें
तुजें कोठे करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तांबासरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पात्राक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तारून शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताजे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आव दिवन ताका ददोशी करता. म्हजें तारण पळोवन ताका फावो करता. किर्तन 91. सबार जण घरांत तेर्सा उपरांत हें किर्तन वाचतात. आनी देव आमकां बुजवण दिता. देव राखणदार. देवाचेर देव आमचें खोटें जाता आसतना कितेंच वायट थंयसर भितर रिगना. भें आमकां दिसना. आतां आमी विशेश रितीन सोम्याक आमी समर्पण करया. साध्य जाता जाल्यार तुमी दिंबेर पडयेत. या जायना तर बसल्या कडेनच सोम्याचो मोग तुमी अनुभव करयेत. आमी खंतार गायता आसतना बाळा भियेनाका. आसा तुजे संगी सदां. बाळा रडनाका. आपाय म्हाका जिणयेन तुज्या. पान 122. सोम्याची स्तुती करया. गीत 215. मोगाच्या भावा भयणीनो, हो आतां विशेष वेळ सोम्याचो मोग अनुभव करचो. दैवीक सकत अनुभव करचो. कोणाक साध्य जाता तांणी दिंबी घालची. 15 मिनटां भर आमी हे मागणें करतले. हांव कोणाक साध्य जायना तुमी बसल्या कडेनच ह्या मागण्यांत वांटली जावचें. जिवितांत वादळ आसा. बाळा भियेनाका. आज पयल्या रितीन तुज्या जिवितांत कसलें वादळ आसा. तुज्या जिवितांत सोम्याक तूं सांग. या घडी आमी विशेष रितीन आमी मागया. एकसुरपणांत कश्ट जाल्ल्यां पासत, निरासपणांत कश्ट जाल्ल्यां पासत, सलवणी वरवीं देदेस्पर जाल्ल्यां पासत हांगसर कोणी आसा जाल्यार माध्यमांत ह्या कश्टांनी वळखूंचे आसा जाल्यार ह्या घडये विशेष रितीन आमी आज तांचे पासत मागता. मोगाच्या भावा भयणी भियेनाका. आज जेजू म्हणटा तूं एकसुरो न्हय. हांव तुजे सांगात आसा. हांव तुजो मोग करता. हांव तुका सांगात दिता. हांव बरो गवळी. हांव काळो कातावन. हांव तुमकां भायर हाडटा. ह्या घडये आमी विशेष रितीन ह्या भावा भयणी पासत आमी मागया. जेजू आपूण एकसुरपणांत, निरासपणांत देदेस्पर जावन कश्टच्या कंगल जावच्या भावा भयणीक तो आपूण जेजू तुजी दैवीक सकत तांचेर वाळय. जेजू आज ह्या पुण्यशेताक तुजो मोग ते अनुभव करून हांगासर आयल्यात. तांकां सुटका दी जेजू. मतींत नाना चिंतना आठवण आसा जावंक पुरो नकारात्मक चिंतना. जेजू ती सकड चिंतना पयस कर. जेजू त्या भावा भयणीक आपोड. जेजू त्या भावा भयणीक आपोड. बाळा
भिये नाका आसा तुझी संगी सदा बाळा भिये नाका आसा तुझी संगी सदा बाळा रडू नाका आप माका जिनिये तुझ्या बाळा रडू नाका आपोय माका जिनिये तुझ्या कष्टांत असताना पीडेत वळवळताना कष्टांत असताना पीडेत वळवळताना दिलाय सांगात हांवें तुका दिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवें म्हाका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी सणसो बेंगूक हांव तयार आसा मोगाण बेंगूक हांव तयार आसा बाळा भिये नाका जेजू म्हणटा भिये नाका आसा भियो नाका पुता दुवे संगी सदा हांव तुमचे सोबे आसा बाळा रडू नाका आपोय म्हाका जिनिये तुझ्या या घडये आमी आमचे कुटाम सोम्याक समर्पण करया देवान दिल्लें कुटाम खाजरी बेस पूण आज प्रस्तुत काळार जायत्यो अडकळ्यो दसतात ते कुटुंबांत आज आमल पिवणे आसा जावंक पुरो घरांत काळोख आसा मनस्ताप आसा दुबाव आसो देंवचार चैंचर आसा वायट संगत्यो आसात खंयच्या कुटुंबांत समाधान ना बंदड म्हणून बघता संकलिनी रेवड घातल्या बरें बघता ह्या घडये विशेष रितीन तुमचे कुटाम सोम्याक समर्पण करात आज ह्या कुटुंबा पासत मागया कुटुंबाचो संतोष नाश जाला कुटुंबांत केदाळाय झगड्यांच वायट करण्यो वायट संगत्यो सडल्यात देवाची कृपा थंयसर ना जाल्या जर हांगा आज कुटुंबांत समाधाना खातीर कोणी मागता जाल्यार तांचे पासून आज विशेष आमी मागता जेजू तूं जावन आसाय समाधान शिसांक तो दिसची पडलोय आनी पयलो शब्द वापरलोय समाधान तुमकां आज समाधान नासतना कस्तोवच्या कुटुंबाक सोम्या जेजू तूं आपड वायट संगतींनी वायट करण्यांनी वायट सक्ती द्वारे कुटाम अस्कर जाल्ले कुटाम तुका आमी समर्पण करता जेजू त्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमल पियोवणे या एडिक्शन पॉर्नोग्राफी या इतर संगती आसा जाल्यार जेजू कान उडय तांकां सुटका दी जेजू तांकां सुटका दी एक सकारात्मक सकत सोम्या जेजू तांच्या घरांत वाळय आज जेजू आमी तुज्या मुखार आसा तुवें मोरे मागले ते असले 7 देंवचार धांवडयले आनी हेर पिडेस्तांक गूण केले जेजू आज कुटुंबाचे समाधान आशेवच्या त्या भावा भयणीक आपड जेजू कितें अडकळ्यो आसात तांच्या कुटुंबा समाधाना खातीर त्या संकळी तुटोवंक तूं बेसावांनी मोर जेजू आपड जेजू कष्टांनी नश्टांनी
एक सूर रडताना पुसून काढल्यांत तुझी दुकान मोगाच्याने किणल्यारी पयस तुका केल्यारी गोपान घेऊ तुका राखून असा आवय आपल्या दुधाच्या बळशाक सणल्यान आवय आपल्या दुधाच्या बळशाक सणल्यारी सणसोणा हांव तुका मुच्या बळा सणसोणा हांव तुका मुच्या बळा बळा बिये नका आसा तुझे असा तुझे संगी सदा सदा बाळा रड बाळा रड नका आपोई म्हाका जिणे आपोई म्हाका जिणेन तुज्या पळया भोस बीत उतरां जेजू आज सांगता आतां अखेरचे जावन पिडेंत वळवळटल्या पासून मागया आमी एक ना एका रितीच्या पिडेन वळवळटां जावंक पुरो कश्टान सावन जावंक पुरो या एक आमी निर्धार घेवंक आसा जावंक पुरो कश्ट निर्धार घेवंक मागोवंक जायना जावंक पुरो आमचे कडेन जायत्यांनी मागोवंक सांगलां त्या पिडेस्तां पासून आमी मागया हांगासर कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार ह्या कडेन विशेश रितीन मागात भावार्थ दोन मागात जेजू आपोड जेजू गुणकर जेजू तुझी कृपा मुझे थंय वाळय जेजू तुझी खुशी तर ह्या पिडेत हांव सुटका दी जेजू जर तर तुजी खुशी न्हय ती पिडा सोसून व्हरूंक आदार दी जेजू ह्या पिडे वरवीं सबार जण आज कुटुंबांत संतोष ओगडायला जावं पुरो मारेकार पिडा जावं पुरो विविध पिडा ह्या घडये विशेष रितीन समेच्या पांयांतळी समर्पण करात जावं पुरो पाय दुखी गांठी दुखी शुगर बीपी हार्टाचे प्रॉब्लेम मेंदवाचे प्रॉब्लेम शिरांचे प्रॉब्लेम राती समान न्हीद पडना टेन्शन जाता बेन दिसता हाकांत कितेंगी एंग्जायटी ह्या कोण कितें करता म्हणलें चिंतपा वरवीं संतोष ओगडायला जावंक पुरो आज कोणी तुमचे कडेन मागोवंक सांगला त्या पिडेस्ताचो उडास करा सोम्याक समर्पण करा जिणयेंत तो तकलाय जावंक पुरो पुरासान जाल्यार जावंक पुरो जिवीत नाश करूंक चिंतला जावंक पुरो भरवशाच्या वर्सां आसा आमी भरवशाची यात्रेका जावन जेजू आमचो भरवसो म्हणलें सत आमी जाणा जाल्या जिवीत कंगल जाल्यार जावंक पुरो एक वाट दिसना कितें करचें म्हणून कळी जायना हरये कडेन काळोख आसा आज सोम्याक समर्पण करा जेजू आज विशेष रितीन ह्या भाव भयणीक तुका आमी समर्पण करता आपोड जेजू कश्ट जाल्या ह्या युवा जनां पासून निराशेंत आसलेल्या काम सोदून आसच्या जिविताचे संगातीन सोदून आसच्या संगात सोदून आसच्या ह्या युवा जनांक भुरग्यांक विशेष रितीन आनी पिडेंत वळवळच्या बाबा भयणीक तुका समर्पण करता आपोड जेजू तुजी दैवीक सकत तांचे थंय वाळय तुजे कृपेन ती बरी जावंक दी भरवूस तांच्या जिवितांत परत उदेवन येवंक दी संतोष उदेवन येवंक दी शांत समाधान उदेवन येवंक दी जिणयेंत तकलाय
मोरों कुचिंतलाय बरबसो सांडून सोलबोन गेलाय नेवसराच्या ओढण्या कांतू बेंदिल्याय पातकान पोडोन तू कंगाल सला चिनियेन मुखार सर दैरान तो मेटांकर जिनियेत मुखार सर दैरान तो मेटांकर मोगान तुका हांव चलयतलो मोगान तुका हांव चलयतलो बाळा भिये नाका म्हज्या पुता दुवे आपोय म्हाका जिणे तुझ्या बाळा रड नाका आपोय म्हाका जिणे तुझ्या बाळा भिये नाका हे शब्द 365 कोटी आसा तुझे संगी जिसू आमकां धैर्य दिता बाळा रडू नाका आपय म्हाका जिणेन तुझ्या दयकन बसात देवस्सू मोग जो कोण मोगान जियेता ताजे थंय देव जियेता जेजो मोग करतल्या थंय जेजो आपल्या बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी वस्ती करता सांत फिलीप नेरीक मरणाच्या तनीर पवित्र कुंभार हाडटना तो उद्गारून म्हणटालो पळया म्हजो मोग पळया म्हजो मोग म्हज्या मोगाक म्हाका बेगीन दिया पळय मोगा शा बाबानो जेजू जावन आसा मोग सुमार वर्सां पयले एका आंतुळणेर आसलेल्या एका स्त्रियेक हांव कुंभार दिवंक येतालो तिका कोणी आयल्यार कळनातलें पूण पुतान पाद्राप कुंभार हाडलो म्हणटा आसतना तिच्या तोंडार एका रितीचो पडझळ दिसून येतालो तिका उलोवंक जायनातलें आयकनातलें आनी एक साखरे तिच्या पुतान सकरी आसले काटल्यार तासले पूण केदळा ती कुंभार म्हणलो शब्द आयकतालो तिच्या तोंडार एका रितीचो पडझळ दिसून येतालो कशें साध्य तिच्या जिवितांत त्या सक्तेचो तिणें अनुभव केल्लो आनी खंडीत जावन त्या जेजूक आमी घेता देव आमच्या सोवे आसा इमॅन्युएल आज सांजेर क्रिस्मसाचे संभ्रम आचरण करच्या पयले हांगसर ह्या आराधनांत आमी वांटो घेवंक आयल्या आनी तो सोम्याचो मोग अनुभव करूंक आयल्या देवाक आमी अर्गां दिवया खंडीत जावन आज आमी बागी जावन आसा कित्याक हो थोडो वेळ आमी सोम्या सांगाता करशिलो आतां विशेश रितीन आमी मागया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मागुया आमी आज क्रिस्मसाचो संदर्भ क्रिस्मस संभ्रम चलोवन वरच्या सर्व फिरगजांनी देशांनी सर्व अवघडा विघ्नांतले तूं तांकां राखून व्हर वायट सक्तेतां तूं तांकां राखून व्हर ह्या मारिफात ह्या फेस्ताचो संभ्रम बरो करून सर्व आनी तुजो मोग अनुभव करूंक तूं तांकां राखून व्हर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमी मागुया आमच्या पवित्र सभे पासून पवित्र सभेची जतन घेवनचो पापा लिओ आसा गवळी आसात हेर याजक धर्मीक भाव भयणी आसात विविध रितींनी वावर करून आसात आज तांचे पासून आमी मागया मनीस अस्कत उणेपण आसा अस्कत काय आसा तसो जेजू त्या अस्कत काय तावन भायर येवंक आदार दिवन दी
सोम्याचे मिसांव खरेपणी धैर्यान करूंक ह्या मुखेल्यांक विशेष रितीन सक्तेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. आज सभार कडेन क्रिस्मस आचरण करूंक परवानगी ना. एका रितीचें भियाचें वातावरण आसा. एका रितीचे क्रिस्त म्हणून कांटाळचे सडल्यात. आज असल्या व्यक्ती पासत मागया. मोतींत वीक दवरन विकाळ करच्या व्यक्ती पासत आज मागया. जेजू ह्या व्यक्तीक आपड. तुजे मोतींतले वीक तूं भायर काड. राग द्वेष काण उडोवन शांतीचो संदेश तांणी अनुभव करूंक तूं कृपेन बर म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबा पासत मागया. ह्या दिसांनी सभाराच्या घरांत करार रोस काजर संभ्रम आसा. त्या संभ्रमा पासत आमी मागया. जायती तयाराई त्या संभ्रमा खातीर केल्या. जायत्या रितींनी राखून आसात. हे सोर संभ्रम देवाच्या सक्तेन बऱ्या रितीन जावंक देव आदार दिवनी म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. हो हप्तो फेस्तांचो हप्तो. विविध फेस्तां आमी आसतावन जनवरी 6 तारखे म्हणसर आचरण करता. ह्या हर एका फेस्ता मुखांत्र देवाचो तो विशेष मोग आमी अनुभव करूंक देव आमकां आदार दिवनी म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. या पुनशेता पासत मागया. बजिलिका पासत मागया. जावं तो वावर जातेत आसा वावरड्या पासत मागया. वावरी बेगीनच जावन देव तांकां आदार दिवनी म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या पुणशेतांत निरंतरी सेवा दिवचे याजक धार्मीक भाव भयणी आसात. मोगान हांगासर सेवा दितात. जायत्या रितींनी तो देवाचो मोग संदेश आयिल्ल्या लोकांक वांटून आसात. देव तांकांय कृपेन बेसावांनी बरोवनी म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशा पासत मागया. देशांत सभार अनाहुता जातेत आसात. सभाराच्या स्वार्थाचो फळ जावन थोडेच ग्रेस जातेत आसात. दुबळे जातेत आसात. दुबळ्याचे शोषण सडला. आज ह्या दुबळ्या भावा भयणी पासत मागया. स्वार्थाच्या मुखेलपणांत भायर येवन निस्वार्थपणाचे सेवा मनोभाव तांचे ते रुता करूंक देव तांकां उजवाडून तांची मोत उजवाडोवन दी. देव तांकां कृपेन बरोवन दी. विशेष रितीन दुबळ्या धाकट्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक देव आदार दिवनी म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या बोगलेक बसलेल्या पासत आमी मागया. दाव्याक उजव्याक फाटल्यान मुखल्यान बसल्यान जावं पुरो तांची आमकां वळख ना. जावं पुरो ती कंतीन आसात. जावं पुरो आज खंयच्याक एका विशेष गरजां खातीर मागोवंक ती हांगासर आयिल्यांत. आमी एकामेका पासत मागया. सादी जाता जाल्यार एकामेकाच्या आदरात आनी एकामेका पासत विशेष रितीन मागात. सोम्याचेर विश्वास दवरन तांच्या त्या सावां खातीर मागात. जेजू आज हांगासर सभार भाव भयण्यो तांचो इरादो मोतीन दवरन ती हांगासर आयल्यांत तांचे पासत आज आमी मागता. माध्यमा मुखांत ह्या आराधनान वांटो घेवच्या पासत आमी मागता. तांच्या मतीन ती इरादो आसात. आज एक इरादो विशेष रितीन जायते इरादो आसता जावंक पुरो पूण एक इरादो आज तांचे पासत आमी मागता. तो एक इरादो तांकां साध्य जाता जाल्यार तूं फावो कर जेजू. तुजो मोग तांकां अनुभव करूंक फावो कर जेजू. ह्या खातीर आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचेच पासत मागया. आमच्या काळजाचेर हात दवरया. काळजाची उडी अनुभव करता आसतना आमकां कळटा पळया देव आमचो कितलो मोग करता. देवान आमकां उस्वास दिला, स्वास दिला. ह्या भुमींत
आमी जल्मल्या एका उद्देशा खातीर आज तुजे पासत विशेष रितीन कित्या खातीर आज आयलाय त्या गरजे खातीर बावरतान माग 28 वर्सां रक्तस्रावन कस्तोंची स्त्री बावरतान जेजूचे आंग वस्त्राची देगा पडल्या पुरो हांव बरी जातली शतापती सोम्या तुवें एक उतर सांगल्या पुरो म्हजो साकर बरो जातलो म्हणून शतापती सोम्याचेर विश्वास आसता त्याच विश्वासान सोम्या आमी मागता सर्गींच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता हो थोडो वेळ तुजो मोग दैवीक सकत तुजी कृपा तुजे बोक्साने अनुभव करून तुवें आमकां फावो केलाय आतां आमी आशिर्वाद घेवंक फुडें सरता आसतना आमकां आपोड जेजू आमकां कृपेन भर आमकां आशिर्वाद दी जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया Sacramenta Sustagnaman koruya Purviratya rupa bhokta Navyoriti adarya Silvormecha ıskat visya Babartachi Boltivya Zase Bapa Tashin Sputa Ullasani Stutisa Patvi Maimasas Nasa Ekastalya Asita Tuka Dugaicha Spirita Samasami Navarta Amen प्रार्थुया ए देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडूनचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सरको तुजे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen एक सांग संपल्या आमी करा देवाच्या पुडो वायट रुपांतर करून घोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन पुरबेन आयल्या आमी जेवणान सोम्याची सुतये कोण्या पानात मोगाच्या सोम्याचे जेवण बलिदान सगीचे पविता दिता समाधान सोम्याचे मरण जिविता जीवन बरवर्षा तीरा हे मिस विशेष ते सावंदोरण दिता हेल्वेन मतायस
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्मसाचो दीस सांजेर आमी जेजू क्रिस्ताचे जनन संभ्रामीक दाबाजीक परब आमी आचरण करता. आज विशेष रितीन देवाचो मोग आमी ह्या आराधना वेळी अनुभव केला. बोक्साने आमी मागला नितळ काळजान परत ह्या मिसाच्या बलिदानात वांटो घेवया. सोम्याची सकत ह्या मिसा मरकांतली आमी अनुभव करया. पातकांची दूख धरून सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासप घेवन वचदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परदेवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकू सोमिया काकू क्रिस्ता क्रिस्ता काकू सोमिया काकू सोमिया प्रार्थुया. आमच्या त्या सभां खातीर सान लॉरेन्स समारिफात आमी सोम्या कडेन मागया. बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळायचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कस्त मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावोंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर्व दुस्मानातावन विशेव दिलो तेन्ना रायान नातान प्रवादियाक म्हळें, पळय हांव देवदार रुखाडाच्या रावळेरांत जियेतां, पूण देवाची सोल्ल्या पेट एका तंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वोस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सोवें आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? तूं सरोवराच्या मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परचे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयचो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सोवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर्व दुस्मानांचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वीच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परचेक हांव एक जागो दितलो, हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परचे
इस्रायेलाचेर न्याय करतांक नेमले त्या काळातावन खोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशे फुडें केन्नाच ते दिवचे नान. तुज्या सर्व दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पोर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस भरून तूं तुज्या पुर्वजां सोवें विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततेंतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जाल्ल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन सासणाक तकतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. तुझी दया सर्वेस्पोरा सदां काल गायनाने वाखणतलो. तुझी दया सर्वेस्पोरा सदां काळ गायनाने वाखणतलो. तुझी दया सर्वेस्पोरा सदां काल वाखणतलो. संततेच्या संतते तुझे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससणाक बळता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घाल दवरल्या. तुझी दया सर्वेस्पोरा सदां काल गायनाने वाखणतलो. हांवें विंचून काडलेल्या सवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपोद दिला. तुजी संतत ससणाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. तुझी दया सर्वेस्पोरा सदां काळ गायनाने वाखणतलो. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचावेचें कढा. सदां काल ताका म्हजें बोळेपण दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान हांव ताका विश्वासी रावतलो. तुजी दया सर्वेस्पोरा सदां काळ गायनाने वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्पोरा सदां काल गायनाने वाखणतलो.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. फांद्याच्या अरुणा सासनिक उजवडाच्या परजळ आणि नीतीच्या सूर्या काळोखांत आणि मरणाचे सवळेंत असलेल्या उजवाड देवके Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्याही सभे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जो आमचो बापाय जाकारी पवित्रत्म्यान भरून आनी प्रवाद करणं म्हणा लागलो. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवंत सडवंदराक आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भगवंत प्रवाद्या मुखांतर ताणें बसायिल्लें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतले आनी आमकां द्वेषितांतल्या सर्व सक्तेंतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरन सदां केल्ल्या आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सापूत घालून आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविणे ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमन्न तसो प्रवादी म्हणटले. सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकाच्या बोगसणा वरवीं लापची सोडवण ताच्या परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकुळत आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेशो करची. अंधकारांत आनी मरणा सवळेंत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाच्या वाटेर सोलोवन व्हरच्याक. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय सान लॉरेन्साच्या बुक्तिकानो हाजी वळख आसा गे काले म्हणटा ताका इंग्लिशान सेफ्टी पिन न्ही ताचें नांव पळया बारी सोबीत आसा. कशें तें सेफ्टी पिन आपायांतलें राखता न्ही कितेंच अवघडण्यातले बरें राखता सेफ्टी आसा. आनी पिंजलीं दोन वस्तुरां घोडसूंक हे ल्हानशे हातेर कुमो करता. तर आमच्या जिवितांत आतां ओडलतना आमी आयकलें वाचपांत आयकलें पुरो जाता देव राखता देव आदार दिता देव मोगाळ हें कशें आमकां मेळटा. कंडिशन्स एप्लाय पळयलां गे थोडे बटी तुमी गिफ्ट काण घेया एक कुपान काण घेया ल्हानशा अक्षरांनी कालें आसता कंडिशन्स एप्लाय. सो कंडिशन्स आज आमी एक दबाजो संभ्रमतांव. तो दबाजो जेजू जल्मलो सांजेर आमी संभ्रमतांव. पूण आयच्या आतांच्या वांजेलांत पळया थंयसर भोव सोबीत उतरां थंयसर जुवांव कशें ताका वाट तयार करता आनी ताचे मारिफात कितें बरें जावंक आसा जेजू मुखांत तें पुरा आयच्या वांजेलांत थंयसर स्पश्ट केलां. अंतकरांत आनी मरण सावळेन जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटे सोलोवन व्हरच्याक. पावलां आमची समाधानाचे वाटे सोलोवन व्हरच्याक. आज आमी मेटां काडटा. मेटां काडटा आसतना एक ल्हानशें भुरगें एक सेकंड स्टँडर्डाचें कशें आसा की म्हणल्यार फुल्ल टेंशन जाता
ल्हानशे भुरगे सेकंड स्टँडर्डाचे भुरगे फुल्ल टेन्शन जाता तशें जाल्यार व्हडांची गत कितें आज टेन्शन प्रेशर ल्हान भुरग्यांतच आमकां पळोवंक मेळटा म्हणजे एका कुशीन समाधान नास जाल्ले बरी दिसता आनी एका कुशीन जायतीं सावलां उदेतात हें बरें गरज आसा गे मागणें गरज आसा गे कशें देव आमकां कुमो करता देव आमकां कुमो करना तें बरें बेश्टें म्हणलें आनी एका कुशीन वाद विवाद जातेत आसा पूण ताच्या मदें कोण जेजूच्या उठरा प्रकार जियेता तांकां देव आदार दिता यस म्हणलें अक्षर यस दोन रितींनी बरयत फर्स्ट काली यस आनी एक YES सो हांव आतां ह्या दुसऱ्या अक्षरान यस ताजे विशयांत हांव उलोवंक आशेता यस म्हळ्यार कितें यसांत वाई तातूंत यांचो पयलो शब्द यावे यावे म्हळ्यार देव यस टू गॉड्स प्लॅन केदळा देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी जाता तो वळ जायत्या रितीन 95% प्रॉब्लेम सॉल्व जातात कित्याक म्हळ्यार देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी जाता आसतना देव म्हळ्यार मोग सो मोग आसले कडेन राग आसूंक साथ दिना देव म्हळ्यार मोगाची लक्षणां आमकां कळीत आसा साम पावलां सांगल्यान तशें म्हळ्यार देवाची खुशी केदळा आमच्या जिवितांत जाता तो वळ आमच्या जिवितांत आमी समाधानाच्या पावलांनी चलोवंक साध्य जाता ह्या टेन्शन प्रेशरांतूनय आमी भायर येवंक साध्य जाता लुकाचो वंजेल अध्याय 1 ओळ 30 आनी 8 तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं तिणें यस म्हळें आनी तें यस सगळीं चरित्रां बदल्ली त्या यसांत बर्म आसलो कित्याक त्या यसांत देवाची सकत आसली ती संपूर्ण देवाचेर विश्वास दवरन तिणें तें यस म्हणलें यावे यस टू गॉड्स प्लॅन कीर्तन 120 आनी 7 ओळ 1 आमी वाचता जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ ताका ती उडास दवरया यस टू गॉड्स प्लॅन हे आमच्या जिविताचे पयलो उद्देश जावन दी तो वळ आमच्या जिवितांत समस्या येता आसतना फूड करूंक आमकां सलीस जाता दुसऱ्या अक्षर यस टू एवरीडे कमिटमेंट समर्पण सुलाबायचें न्ही अरे एका दिसा काम करूंक वावर करूंक समर्पण करूंक सुलाबायचें न्ही लुकाचो वंजेल अध्याय 16 वाक्य 10 जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी म्हळ्यार ल्हान संगती आमी अभ्यास करता आसतना ल्हान रितीने देवाचो मोग अनुभव करता आसतना ल्हान सेवेद्वारे जेजूक आमी वांटता आसतना आमच्या जिविताचें समर्पण घट जाता बळवण जाता आनी थंयसरी परत तो समाधान संतोष आमकां अनुभव करूंक जाता आज एक सवाल संतोष खंय मेळटा गी म्हणून जर तर संतोष सुपर मार्केटीन मेळ्ळो जाल्यार कितलेय कोड आनी पयशे दिवन तो संतोष हाडटे आसले पूण संतोष थंयसर मेळना संतोष आमचे मदें आसा कित्याक इमॅन्युएल देव आमच्या सांगात आसा आनी त्या संतोषान जियेत आसतना आमी तो संतोष अनुभव करूंक जाता त्या खातीर दुसरें अक्षर येस टू एवरीडे कमिटमेंट उडास दवरया ल्हानशें मागणें जावंक पुरो अरी एका दिसा मागणें म्हणचें देवाचें उतर वाचचें अरी एका दिसा बरी करणी करचें तांतूं एक सकत आसा आनी तिसरें अक्षर येस तें जावन आसा सेल्फ गिवींग लव देवाचो मोग मीत मेर नासलेलो मोग विशेश मोग तो मोग आमकां अशें पळयल्यार समजना तो मोग अनुभव केल्ल्यांक ताजी गुंडाय गोत आसा ताजो बर्म गोत आसा तांतूं कितलें मौल्य आसा मोलादीक म्हणून तें अनुभव केल्ल्यांक कळीत आसा त्या खातीर पापा फ्रांसिसान दिल्लें विश्वपत्र दिलेक्षीत नोस ताणें आमचो मोग केला ह्या विश्वपत्रांत देवान आमचो कसो निरंतरी मोग केला आमचे खातीर कसलो सॅक्रिफीस केला म्हणलें सत
काळीज म्हणलो गुर्त वापरन थंयसर विवारान दिला भोव सोबीत भुगतो दिल्लेशीत नोस आनी थंयसर अर्येका अंतांनी जेजूच्या मोगा विशांत थंयसर स्पश्ट रितीन सांगला ताका आज सांजेर आमी कितें करता तसो मोग आमी अनुभव करता तसो मोग म्हळ्यार देव मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो मोग सुलाबायचे न्हय ते समजूंक आमकां काय म्हणटात आमच्या शब्दांत ह्या शिकवण्यांत जावचें ना पूण भावार्थाची ड्युटे वरवीं भावार्थाच्या उजवाडा वरवीं मात्र ते सत आमकां जाणा जावंक साध्य जाता मोग म्हणलो शब्द एकामेकाक गुंडाय अर्थ करता आसतना तो शब्दसो भर्म सरता ताका हांवें वडोल सांगलें फर्स्ट सांगत येस टू गॉड्स प्लॅन केदळा देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जाता तोवळ खंडीत जावन खंयचेय समाधान ना जावं पुरो सादीत ना कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा मोग हांवें सेंट सांगलें देव जावन आसा मोग देव जावन आसा संतोश आनी देव जावन आसा कोरो उजवाड त्या खातीर आज आमी क्रिस्मसाक कशें तयाराय करची फर्स्ट आमी येस टू गॉड्स प्लॅन करूंक प्रयत्न करया आमची योजना मस्त आसात देवाची योजना जायती आसात पण देवाच्या योजनेचेर विश्वास दवरता आसतना देव ती योजना पोंदाक पावयता कालच्या 2 दिसांनी हांव हुशार नासलो तापांत आसलो पूण देवाचे योजन हांगासर येवन आराधनांनी मीस भेटोवचें जावन आसलें आनी देवाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं आज हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक साध्य जालें त्या खातीर देवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक देव सोडून घालिना दुसऱ्यान ल्हान कमिटमेंट आमचें समर्पण काजरी जिवितांत धार्मीक याजकाच्या जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत भुरग्यांच्या जिवितांत युथांच्या जिवितांत ल्हान कमिटमेंट्स ल्हान अवकाश आमकां देव दिता ते अवकाश आमी गळसुया म्हणजे स्वार्थ खातीर न्हय सेल्फ ग्लोरी खातीर न्हय पूण देवाच्या महिमे खातीर ते अवकाश गळशीत आसतना देव परत आमकां आशिर्वादांनी भरता आनी तिसऱ्यान सेल्फ गिवींग लव आज मोग म्हणलें डेफिनेशन व्याख्यान इल्लेशें संवसाराच्या दृश्टीन पळयतना बदलल्या बरें दिसता संवसाराच्या दृश्टीन मोग म्हळ्यार कितें वस्तू दिवचें वस्तू दिवचें या पयशे दिवचे आस्त करचें ते संवसारी चिंताप तो जावन आसा मोग ताका ती सिरियलांनी पळया फिल्मांनी पळया थंयसर मोग म्हळ्यार दिवचें म्हळ्यार आपणावचें म्हणून थंयसर सरी करतात पूण निज मोग जेजूक पळया हो जावन आसा निज मोग त्या खातीर आज आमी जेजूच्या जल्माचें फेस्त आचरण करता आसतना जेजूच्या कुर्साचें फेस्त ह्या कुर्सार मरलेलो तोय उडास आमी दवर जाय आमच्या खातीरच तो जल्मलो आमच्या खातीरच ह्या संवसारी जियेलो आनी आमच्या खातीरच तो कुर्सार मेलो तर तसो जेजू आमकां हांगासर ह्या सा लॉरेन्साक समर्पिल्ल्या बाजलिकांत आमी हांगासर आयल्या ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेतला देवाची कृपा भरपूर आमी अनुभव केल्यात हांगासर एक विशेश सकत आमी अनुभव केल्या त्या सा लॉरेन्स मारिफात आमच्या जिनियेंत केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्घां दिवया कशें सा लॉरेन्स पळया तोय येस टू द लॉर्ड देवाच्या महिमे खातीर वावरलो त्या खातीर ताका दियोक नासतना जिवीशी मारलो म्हळ्यार देवाची खुशी ताणें केले आनी ल्हान संगतींनी तो विश्वासी जालो आनी ताणें ताजो जीव सोम्या खातीर दिलो तर तीच कृपा देव आमकां फावो करून दी तसो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक देव आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी विशेश रितीन सा लॉरेन्साची मजत आमी मागुया आमकां सामी जेजू संगी नळिया तुका समर्पिता नितळ काळीस तूं विसरता घे किरकोळ काळजा आमची कर काळजा आमची तुझ्या काळजा सरी बोडी रेटे समया आमी वेदी ससी समया आमकां सामी
जेजू संगी दनिया तुका समर्पिता काणी घडून सोम्या आमी वेदी ससी सम्या आमकां समी जेजू संगी दनिया तुका समर्पिता म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीशा बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनीत ओंपलेल्या गोवाच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवीस सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे चडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोरक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. सा लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचें असत कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. होवी होवी दळबारांचो सर्वेस पोटूं. सर्गाणी संसार पळा तुच्या बाबा. सगी तुकाच सगी तुकाच सर्वेस पोराची नावी एका ताकाच. ओन सगी तुकाच ओन सगी तुकाच. बापा, खरूच तूं पवीत आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेती तावन अस्तेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटोणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बवरत सुगुट परगटुया. सोम्याची जू आमी हो ओंडो काता आनी हें कालसीन तें पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येवच आमी तुझे मरण परगटा. बापा, आमचे सोडून येपासो, तुज्या पुतान सोंसलेल्या कस्ता मरनाचो, ताज्या आनंद बळीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र पळोवन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्तागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेल्या सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे भये भोव भगवंत ओंकार मरयेच्या, तिचो पती भगवंत जुजेच्या, तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या, सालोरेसाच्या आनी समेस्त संता भक्ताच्या सांगाता तुवें विसरून काडलेल्या दैसांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गोवळी बाबाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुजी कुटुंबाची मागणी आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत अशें पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस सांग मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून संस्थांक दोशी जातले म्हूण आमकां बुरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संवसार येवं, तुझे कशी इस्तागात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश्यान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ.
तो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोय असो. माया मोगसो संतोष असतो गुर्तू जावन एकामेका क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटा. आमची काकुट देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकुट. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमका शांती दे. आमच्या मोगा खातीर मनीस जाल्लो जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुझे भितर येवचे म्हाका पवना पण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लावयची भीत जीवदातारा. कितली वळका कुल तुची असीम दयाळाय सगळींची. दैवी काणण आदोस करची होवी करची आमची. मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची भीत जीवदातारा. मोकळ शांती सागोरा आमच्या चढवणदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची भीत जीवदातारा. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरोन लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका. प्रधान याजक जावन आमच्या आयच्या दिसाचे मिसाचे बलिदान अपुरबायेचे आराधन चलून वेल्ले मनादीक बाप अश्विन लोहित कार्डोसा ICOM निर्देशक कर्नाटक प्रांत तावन तुमचे नावे हांव तांकां आभार मानता. थँक्यू फादर. आयच्या दिसा तेर्साची आनी लितूरची जबाबदारी चलून वेल्ल्या समितीच्या सांद्यांक देव बरें करूं. आशिर्वाद. सर्गींच्या बोदयाळ आनी उदार बापा प्रत्येक रिती ह्या दिसाक आनी घडयेक तुका आमी अर्घ दिता आसतना आमकां तुजें उदारपण फावो केल्ल्याक आनी उदारपणाचें देणें आमकां दिल्ल्याक तुका आमी अर्घ दिता. प्रत्येक रितीन ह्या सालोरेसाच्या भोव पवित्र पुणशेतांत आमकां मुर्दोम जावन फिरजेन जावन जेवणाचे प्रायोजीत जावन आदार दिल्ल्या पासत आमी मागता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांनी तांच्या काळजांनी पेटोव आनी तुज्या जल्माचें येणें तांच्या घरा जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आतां नांवां वसुल्यांची तांणी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं वती घेवचें. जीवनाक वंतिगे दिल्ली अल्तिया प्रवीण डायस नारावी. अल्तिया प्रवीण डायस नारावी. रोशन मेंडोन्सा मूडुबेಳ್ಳೆ. रोशन मेंडोन्सा मूडुबेಳ್ಳೆ. मार्शल मार्टिना मैंगलोर. मार्शल मार्टिना मैंगलोर. सरा पिंटो मियार. सरा पिंटो मियार. फेविन रोड्रिगस आणि कुटाम अलंगार. फ्रेविन रोड्रिगस आणि कुटाम अलंगार. डयाना फर्नांडीस फेर्नाल. डयाना फर्नांडीस फेर्नाल. क्रिशल आणि क्रिशोन मुंबई. क्रिशल आणि क्रिशोन मुंबई. पिरजेन दिल्ली जोविटा नजरेत हिरगान. जोविटा नजरेत हिरगान. सिलेस्तीन नजरेत हिरगान. सिलेस्तीन नजरेत हिरगान. मुर्दो सिल्विया मार्टिस मुंबई. सिल्विया मार्टिस मुंबई. अविन नतान डायस नारावी. अविन नतान डायस नारावी. बेनेडिक्टा पिंटो चर्च बी. बेनेडिक्टा पिंटो चर्च बी. कोणाची नांवां सोडून गेल्यां जाल्यार तांणी मुखार येवन वती स्विकार करचे. ताळे उबान उर्बेन गावया मोगा परमीत देवाक नावाड्या फावो केल्या कामकां सालोरेसा सकट ताळयो पेटोवन गितां गावया. ಸಲೋರೆಸಾಕ ಮಗ್ನೆ ಏಸೈತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಲೋರೆಸಾ तरण्या प्रायस बवडता खातीर कठीण कश्ट सोन जीव दिल्या. आयक आमचे कालते मागणे परते पातयेनी आमी तुजे सरशी आयल्या. जीव बवडत तीर बरवसो देवा असो आनी आमच्या पेला सो खरो मोग आमकां सोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परसळशें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी बडिला थंय कलतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शेडेन आनी कश्ट अनवरात आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबवाडत्यांक आनी बवाडत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गेचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज ह्या संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन सबार जाणां सालोरेसा मुखांतर फावो जाल्ल्या उपकाराक देवाक अर्घां दितात. एकलो भाऊ बऱ्या रितीन घरा पावल्ल्याक कोर्टाची केस इत्यार्थ जाल्ल्याक घर भाड्याक गेल्ल्याक पॅन दूख गूण जाल्ल्याक कॅनडाचे PR फावो केल्ल्याक खरोज उणें जाल्ल्याक काम फावो जाल्ल्याक इंग्लंड वेची विजा मेळ्ळ्याक गाय गूण जाल्ल्याक फोडो गूण जाल्ल्याक घरची मनजात हुशार जाल्ल्याक एका भुरग्याचे पोटांचे समस्ये गूण जाल्ल्याक 10 वर्सांचे मागीर भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक बरी सैरीक फावो केल्ल्याक सर्व वायट अभिज्ञानांतले अनवरान ते राखल्ल्याक बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक अवघडातावन राखल्ल्याक भिरांतींतले राखून वेल्ल्याक पयण सुफळ केल्ल्याक एक बरें कुटुंब फावो जाल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या होगळाप जेजू. तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जय जेजू. जय तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका आराधन सुम्या तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका होगळाप सुम्या तुका जेजू. सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या मान तुका जेजू. सुम्या जेजू. मान तुका सुम्या वंदन जेजू. तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या हालेलुया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सबार ते सवा आमचे सगळे आई आसात ती आमी वाचून सांगतले आनी तांच्या पासून विशेष रितीन मागता. 150 जाणांक बरी भलायकी फावो सांग. 50 कुटुंबांनी शांत समाधान मेळोवंक. 40 कुटुंबांत बरी 40 जाणांक बरी सैरीक फावो जावच्याक. 25 जोडयांक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक. 50 भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोत लाबोवंक. 30 आनी 9 भुरग्यांनी पास जावंक. 9 जाणांनी वडिलांक वेदे आनी कालते जावंक. 8 जाणांक मोबायल एडिक्शनांतल्यान सुटका मेळोवंक. 9 जाणांचो कठीण राग उणें जावंक. 13 जाणांनी सुडाळ उलोवंक. 70 जाणांक बरें काम फावो जावंक. 72 जाणांक बरी विजा मेळोवंक.
33 जाणांक परगमांत काम मेळोंक, 48 जाणांचे काजाराचे कार्य बरें जावंक, 15 जोड्याचे काजारे जिवीत नंदन जावंक आमी गावया. चिने ताव कष्टाताना सोम्या सोवूडस करता कष्टाचे हावणी अळता ताळो तसो ऐकता चिने ताव कष्टाताना सोम्या सोवूडस करता कष्टाचे हावणी अळता ताळो तसो ऐकता. 20 जाणांक मोतीचे समाधान मेळोंक, 16 जाणांचे घराचे समस्या परिहार जावंक, 18 जाणांक घर बांदूंक फावो जावंक, 13 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, 20 जाणांच्या जाग्याचे समस्या परिहार जावंक, 8 जाणांच्या वायट सवयेतावन सुटका मेळोंक, 10 जाणांक वायट चिंतपातावन सुटका मेळोंक, 13 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक, 11 जाणांचे आर्थीक समस्या परिहार जावंक, 10 जाणांनी आमाल पुण्यतावन सुटका मेळोंक, 8 जाणांनी चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक सालोरेसाच्या मजतीन मागून आमी गावया. कष्टातेल्यानो येया असंते म्हाका दिया दितलो विशीव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या कष्टातेल्यानो येया वसंते म्हाका दिया दितलो विशीव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. 10 जाणांचे रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक, 4 जाणांनी दिल्ले पयशे फाटी फावीत करूंक, तेगा 6 जाणांचे भांगार फाटी मेळोंक, तेगांचे पयण बऱ्यान रितीन जावंक, 13 जाणांनी दिल्ले पयशे फाटी दिवंक, 6 जाणांचे कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक, 14 जाणांचे कामांत सर्तीम जावंक, 10 जाणांक बरो फुडार फावो जावंक, 4 जाणांचे मन परिवर्तन जावंक, 6 जाणांचे भिरांत पयस सोरूंक, 12 जाणांचे घरांत मागण्याचो स्पिरीत चडोवंक, 13 जाणांचे गरजेची कामां बेगीनच जावंक, कुडींत सडल्ली जडाय उणें जावंक हे सर्व सालोरेसाच्या मजतीन आमी मागया आनी गावया. चिनी नियाळताना दोळ्यांनी भरता तुका सोम्याका उलो मारता ताच्या उतरांक काण दिता जिने नियाळताना दोळ्यांनी भरता तुका सोम्याका उलो मारता ताच्या कुत्रांक दिता. विशेष रितीन प्रत्येक ते सवा हांगासर दिल्यात 9 जाणांचे कॅन्सर पिडा गुण जावंक, एकल्याची किडनी पिडा गुण जावंक, दोगांची मानसीक पिडा गुण करूंक, 13 जाणांच्या हार्टाची दूख गुण जावंक, 7 जाणांची उस्मड गुण जावंक, 4 जाणांचे डिप्रेशनांतून सुटका मेळोंक, एकल्याचे कान दूख गुण जावंक, 13 जाणांचे दोळ्याची दूख गुण जावंक, 2 जाणांचे गर्भकोशाची पिडा गुण जावंक, एकल्याक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, 12 भुरग्यांचे सोलोवंक बेगीनच तांकां फावो जावंक, 9 जाणांची शिराची पिडा गुण जावंक, 9 जाणांचे पाडदूख गुण जावंक, 2 जाणांची सर्जरी बऱ्यान जावंक, एकल्याचे पोटाची दूख गुण जावंक, फेडरिक गोन्साल्विसाची तकली आनी पडपड गुण जावंक, अर्नियाचे पायाचे पेंकटाची दूख बेगीनच गुण जावंक आनी पेंकटाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक,
एकल्याक युकेंत काम मेळोंक एकल्याचे MRI रिपोर्ट नॉर्मल जावंक शिरांची पिडा गुण जावंक हे सर्व इरादे आमचे इरादे सोम्याक आमी समर्पण देवया. विशेष रितीन सबार इरादे दवरून आमी हांगासर सान लॉरेन्साच्या पांया तळा आयल्या ताच्याच मजतीन जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे समस्ये, जावंक पुरो आमच्या घरचे समस्ये वा जाग्याचे समस्ये, जावंक पुरो आमच्या भलायकेचे समस्ये वा मानसीक वा खंयच्याय रितीन आमी कश्टांत आहां अनवरांत आसा अडचणेंत आसा ते सर्व सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जर खंयच्या रितीचे भंय आमकां आसा, जर खंयच्या आकांतांत आमी सांपडल्या वा भिरांतींत आमी जियेता तसो संवसाराचो उजवाड जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत हर एक काळोख हर एक उणेपण पयस करून दिवन आमी मागया. आमच्या पासत मागता आसतना जर कोणी आमकां आज हांगासर येताय म्हूण सांगतना मागोंक सांगलां की तांचे पासत ती आमी मागया, तांचोय उगडास काडया. आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया, भुरग्यां पासत आमच्या वावुरा पासत आमच्या दिसपडत्या त्या सर्व चटवटिके पासत आमी मागया. हांवूच तो बरो गवडी शेळयां खातीर जीव दिवचो पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गी बंद्रा पावतलो. हांवूच तो बरो गवडी शेळयां खातीर जीव दिवचो पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गी बंद्रा पावतलो. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓ ಕೃಪಾಳು ತಂದೆಯೇ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Let's surrender all our troubles and pains, all our trials and tribulations in the hands of God. Let's surrender our family members, our near and dear ones in the loving hands of God. Let's surrender all our family programs, all our celebrations in His beautiful hands. The Lord will bless us. He will show mercy and kindness towards us. Let's surrender all intentions. Let the Lord touch us. Let the Lord heal us. कष्टातल्या नोयेया वसंते म्हाका दिया. आमचे कष्ट आमचे वजन सोम्याक आमी समर्पण देवया. सोमी आमकां कोण करतलो, सोमी आमकां आपडतलो, आमच्या कुटुंबाक आपडतलो, आमकां बऱ्या भलायकेन भरतलो, आमच्या मतीक समाधानान भरतलो, आमकां सोसणिकायेन भरतलो, आमकां दयाळ्यान भरतलो म्हणून उगडास जावया. आमचे उणेपण सोम्याक आमी समर्पण दिया. आमचे कष्ट आमचे बेजाराय खंयच्या विशयाक आमी खंतीता वा बेजार पावता वा भिरांतीन आसा हर एक सोम्याक आमी समर्पण देवया. सोम्याच्या नांवान सर्व बरें जाता. सोमी आमकां आपडटा, सोमी आमकां गुण करता म्हळ्यार बात घेवया. सोमी आतां आमकां आपडता, आमच्या कुटुंबाक बरें करता, आमच्या मतीक समाधान दिता. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. शेकी बवरता परमणे बरे क्रिस्तांची निचियो बगी मरण मरण सरकार तुझे संगता ससनाक देवाक होगोळसूचे भाग आमकां समेज सांग फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सालोरेस ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮ ಬಸೋತ್ ವಿನಂತಿ कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोहोचवच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर्व पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळाच्या उज्जेचेर सैत वर्ष तुवें केले. आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पालवशे कर म्हण आमी लालेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आता प्रधान या जग विशेष रितीन पिढ्यास तपासत मागतात. जर आमचे सर्व पिढ्या शिडा सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जर आमच्या कुटुंबांत वा समाजांत आमच्या फिरगजींत वाड्यांत सरकणी पिढ्यांत कश्टातात वा
मोरणाच्या हातोळण्यार आसात तांकां सोम्याक समर्पण दिवन सालोरसाच्या मजत तांचेर मागया आनी मागण्याक आयती सवया. सोम्याची नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे. आनी मुझे बोट तुजे सरशीन पावोन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससन देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिस्त घाल. पातकाक शिक्षा जावंक रेवडलेल्या सर बांदपासंतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुलटीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकान तुज्या दैवीक सावस असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूंक. आमेन. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूंक. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूंक. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूंक. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो आनी पुताचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. आतां प्रधान याजक आमचेर पवित्र उदक शिंपडयतले आनी पवित्र तेलान मागतले. ह्या वेळार आमची सर्व पातकां सोमी धुवन नितळ करून दी. आमची काळजां आनी मनां ताच्या जल्माक तयार करून दीत म्हणून मागून आमची सर्व पिडा शिडा तो गूण करून दीत मागून भक्तीन आमी आयती सवया आनी गावया गीत. पांचसंको 90 Antăi să tășicăi, dacă-i vus vartu s-o fancă, povi tot mea de bun e să-i povi tot mea de bun e să-i ghincea sucat pavon e povitat mea de bun e să-i ghincea sucat pavon e đi sơ sai đi san ngoai đây bị sơ tên sơ lời đi sơ sai đi san ngoai đây bị sơ tên sơ lời povitat mea de bun e să-i ghincea sucat pavon e povitat mea de bun e să-i ghincea sucat pavon e mogan vor kurpen vor sădastu rakun vor mogan vor kurpen vor sădastu rakun vor povitat mea de bun e să-i ghincea sucat pavon di bullas di suntos pat kamochi bogus di suntos pat kamochi bogus mogal putasawe angkwar mori आशीर्वाद
ती आमकां जेसूच्या बोव पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनोदी कर भगवंत भगवान कृपेचे कसे करवे, करवे निवारण निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांनी दुश्मनांचे बापाचे आणि पुत्राचे पुताचे आणि पवित्र पवित्र आत्म्याचे आत्म्याचे नावे. नावे. आमेन. आमेन.